रानात रोहिणीचेर फुलपी अळम्यांचे आता दर्शन जावपाक लागला। दिवचलच्या बाजारासयत दिवचल साखळे मेन रस्त्या कुशीक अळमी विकपाक आयल्यात। प्रमाण कमी आणि मागणी चड आशिल्ल्यान अळम्यांचो भाव वाडिल्लो आसा। पावसाळो सुरू जातकच बाजारांत आणि खास करून थारायल्ल्या सुवातीर अळमी विकपाक घेवन बशिल्ले दिसतात। शुक्रारा साखळे कारापूर तिस्कार अळम्यांचे दर्शन जाले। अळमी आयल्या हे कळटकच येवपी वचपी लोकांनी थंय गर्दी केली। अळम्यांचे 8 सुमार वाटे आशिल्ले। एक वाटो 500 रुपया। कळे चड नासले, देखून हो दर पळोवन कांय जाण परत गेले, पूण थोड्यांनी ते ती सांगता त्या मोलान विकत घेतले। ह्या हंगामातली ही पयली अळमी आशिल्ल्यान तांचे दर चडिल्ले असतात। सामान्य मनशाक मात ते फुडल्या दिसांनी अळमीचे पीक वाडटले आणि बाजारांत सगळे कडेन अळमी दिसतली तेन्ना हे दर देंवतले असो अदमास आसा। रानात फुलपी अळमी म्हणटकीच दरेकल्याच्या जिभेक उदक सुट्टा। सिजनात एकदा तरी ही अळमी खावपाक मेळचे अशें दरेकल्याक दिसता। सैमाच्या नेमा प्रमाण सध्या रानावनात रोहिणींचेर अळमी फुलपाक लागल्यात। ही अळमी आता बाजारातय विकपाक येतात। दिवचलच्या बाजारा सयत दिवचल साखळे ह्या मेन रस्त्या कुशीक कारापूर तिस्क वाठारात सध्या अळमी विकपाक येतात। दर वर्सा साधारण आषाढी एकादशीच्या वेळार अळमी फुलपाक लागतात। अंदू मात आषाढी एकादशी पयलींच अळमी फुलपाक लागल्या। फाटले 4-5 दीस पडिल्ल्या नेटाच्या पावसा उपरांत काल आनी पयर 2 दीस पडिल्ल्या मातशा वताक लागून ही अळमी फुलपाक लागल्यात अशें जाणकारांचे मत आसा। सध्या अळम्यांचे प्रमाण कमी आशिल्ल्यान आनी दुसरे वाटेन अळम्यांक मागणी आशिल्ल्यान ह्या अळम्यांचो सध्या भाव वाडिल्लो आसा। सध्या 500 रुपया वाटो ह्या प्रमाण ही अळमी विकतात। फुडल्या कांय दिसांनी जर कडकडीत वत पडले जाल्यार अंदू व्हडा प्रमाणात अळमी पिकतली अशें जाणकारांचे मत आसा। सध्या जी अळमी बाजारात विकपाक येतात तांचो आकार सामको बारीक आसा, तरी लेगीत खवय्ये हे ही अळमी विकत घेवपा खातीर घुडयो घालतना दिसतात। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।